Therefore, on A16. Polar Palmarum, Vatu Suruya, Deva Darshan Chiru Saryakya, Polar Palmarum, Vatu Suruya, Deva Darshan Chiru Saryakya, Chiru Salishar Deva Takat Samitoi Meruk Vospace, Jerusalem Shar Deva Vosice, Takat Samitoi Meruk Vospace, Polar Palmarum, Vatu Soroya, Deva Darshan Jerusalem Polar Palmarum, Vatu Zoruya, Deva Darshan बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्यांची ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक मोड तुमचे सगळे आसूं बाबडीनो सगळी आमी ह्या संवसारान वाटसूर कशी सर्गीची वाट आमी ताणता सर्गीचें जेरुजालेम म्हळ्यार आमचें सासणाचें सूख वो सासणाचें घर आनी हे वाटेक आमी आसतना एकामेकाक पवित्र आत्मा घेवन बोवाळ दिता आनी ही वाट चलता आनी एकूच हावेस आमचो क्रिस्ती मनशा मनान घेवन जियेता तो म्हळ्यार देवाक रूप भोगूंक आयज मिसांत आमी जुजे गाब्रियल अमाराल ताचो 30व्या वर्साचो उगडास आमी करता सोंपून गेल्यार 3 वर्सां आयज पडटा देवान ताची काकूरत करून ताका सासणेक सूख दिवंक आनी ह्या सर्गींच्या जेरुसल्याक तो पावंक आमी मागया तेच बरोबर आयज त्रेसा दिसूजा आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवाची कृपा आशिर्वाद आमी मागया आनी मिसाचे भेटेक आमी तयार जातना पातकी म्हणून करून देवाचें एकामेकाचें बगसणें मागया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायटा धर्म बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध कृपा सौभाग्यान सुद्दां संवाद मेळे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर परिला देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थना ओ दयाळ बापा जुजे गाब्रियल तुज्या पुताच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता तुजे मीतमेन नाशिल्ले काकुरतीन ताका वेंगय आनी तुज्या भक्तां संगाती सासणाचें सूख फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता निराजवड चलयता सासणाच्या सासणांक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी जाकोबान आपल्या पुतांक असो उपदेश दिलो हांव म्हजे पोरचेक एकठांय जावंक वेता म्हाका म्हज्या पुर्वजांच्या सांगाताक एफ्रन
इतिताच्या शेतांत आसा त्या फोंडांत, कानाच्या देसांत मामरे मुखार पुरपाचो जागो कसो अब्राहमान एफ्राम हितिता कडेन घेतलोलो, त्या मागपेलाक आसलोल्या शेतांतल्या फोंडांत म्हाका पुरात. तुय अब्राहमाक आनी साराक ताचे बायलेक पुल्ल्यांत. तुय इजाक आनी रेबेक्काक ताचे बायलेक पुल्ल्यांत. तुय हांवें लियाक पुल्ला. ते शेत आनी शेतांत आसलोलो फोंड हितिता कडलो विकतो घेतला. आपलो उपदेश दिवन जाले उपरांत ताणें आपले पांय बाजेर दवरले आनी आपलो प्राण सोडलो, आनी तो आपले पोरचेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजेच्या भावांनी म्हणलें, आमचेर तो रागार जावन आमी ताका इतलें वायट केलां, त्याच मापान तो आमकां परतून फारीक करीत जाल्यार आमी कितें करुया? म्हणटच ताणें जुजेक एक निरोप धाडलो. तुजो बापूय मरचे आदीं तांणी हो हुकूम आमकां घालो. जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय, तुज्या भावाचो खून, तांचें पातक आनी तुका वायट केलां तें सोगलें तांकां बोगूस. देखून आतां आमी तुजे लागीं मागतांव, तुज्या बापायच्या देवाच्या सेवकांचें खोटेपण बोगूस. आपणाक असलो निरोप धाडलो देखून जुजे रडलो. ताचे भावूच ताचेशी आयले आनी ताचे मुखार पांयां पडून ताणें म्हणलें, आमी तुजे चाकर जावंक तुजे मुखार येता. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो, भिवू नाकात, हांव देवाचे स्वातेर आसां जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदताल्यात, पूण देवान वायटांतलें बरें काडूंक येवजिलें. ताणें आयज केलां तशें बुसकोळ लोकांक सोडोवचे खातीर देवान अशें निर्मिल्लें. म्हणटच तुमी भिवची गरज ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्या बाळाचो सांबाळ करतलो. असल्या अपुरबायाच्या उतरांनी ताणें तांकां धीर दिलो. अशें जुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बरोबर इजिप्तांत रावलो आनी थंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन एफ्रामाच्या भुरग्याचे तिसरे पिणकेक पडयली. तशेंच माकिराची भुरगीं आनी मानेसाची भुरगीं तांच्या दिम्यांचेर जल्मलीं. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हजो मरचो वेळ पावलो, पूण देव खात्रेन तुमचो उगडास करतलो आनी भलेपणान ह्या देसांतले तुमकां परतून व्हरतलो आनी अब्राहमाक, इजाक आनी जाकोबाक भासायल्ल्या त्या देसांत तुमकां पावयतलो. आनी जुजेन इस्रायलाचे पुताक कडचो एक सोपूत घेतलो. देव बरेंच तुमचो उगडास करतलो तेन्ना हांगासरलीं म्हजीं हाडां व्हरूंक विसरूं नाकात. 110 वर्सांचो आसतना जुजे मेलो. तांणी ताच्या प्रेतांत पोरमोर मोडलो आनी ताका ताचे पेटेंत घालून इजिप्तांत दवरलो. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब, देवाक सोदता तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. जबाब, देवाक सोदता तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. वर्सां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किलोन्याराचेर ताची स्तुती करात.
ताच्या ओचोऱ्याचे सोगले कडेन किर्ती गायात. जबाब: देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचे मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब: देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुतादवानो ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांचे पृथ्वेचेर ताची पदवी चलता. जबाब: देवाक सोदता ती काळजां आनंदान जियेतली. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू नांवा खातीर बेमान मोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या दोनया परोस चाकर व्हडतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयाक बेल्जबूल म्हणलो जाल्यार ताच्यान घरच्यांक त्यावन आनीक कितें म्हणचे नात. त्या पासत तांकां भिवूं नाकात. आतां धांपलोले आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात आनी कानांत फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार जावन कोरगोट करात. कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक, एमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकी विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भिवूं नाकात. शेरक्याच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हडली. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजेर परगट्टीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजेर हांवूय परगट्टलो. पूण मनशा उजेर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजेर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबडीनो, 2 इश्ट आसले जे ल्हानूच आसतना तांकां फौजीन भितर सरून शिपाय कशे देशाचे सुरक्षीतपणे देश सांबाळूंक राखूंक उमेद आसली. असले 2 जाण इश्ट फौजीन भितर सरले. आपलें मुळावें शिकप केल्या उपरांत, ट्रेनींग घेतल्या उपरांत 2 इश्ट देश राखूंक तयार जाले. नशें आसतना एकदां गेर जालें तेन्ना दोनूय देशां मदें, तेन्ना शेजारच्या देशा मदें आनी आपल्या देशा मदें, तेन्ना गुडयो नाळयो असल्यो तेन्ना एका इश्टाक एक गुडी लागून जखमी जाता. आनी इश्ट आपल्या इश्टाक पळोवन
जो जखमी जाला त्या वेळार ताका कितें करचें समजना. इश्टाचो परामर्श करचो वो दुस्माना लागीं झगडत रावचें. आनी तेन्ना जखमी जाल्लो हो इश्ट ताका म्हणटा, म्हजे खातीर तूं हांगासर राव नाका, तूं वच, झूज, कित्याक आमचो एकूच हेतू आसलो की देश सांबाळचो. आनी हाका लागून हांव मेलोय जाल्यार परवा ना, आनी तूंय मेलो जाल्यार परवा करिनाका, कित्याक आमचो हेतू वेगळोच, देशाक सांबाळूंक, देश राखूंक. बाबडीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत ही उतरां आयकल्यात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियों नाकात, पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक हेमपणान नाश करूंक तांक आसा ताका भियेयात. आमी जाणा क्रिस्ती मनशां आमी संवसारांत आमची पयण शिमितरेन सोंपना, पूण आमकां जिवनपण आसा. आमी देवा सरशीं जियोंक सोदता, म्हणटच कूड आमची हांगासरच कुसून वेता, ओतमो की ओदीक गरजेचो. आनी ओतम्याचो नाश हांगासर आमचो कोणाच्यान करूंक जायना. म्हणटच जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडटा तांकां भियों नाकात. आनी जेजू आस्वासन दिता तेन्ना भियों नाका म्हणटा तेन्ना वयल्या वयर दिना. पयले सुवातेर तो आपूण भियोंक ना आनी ताणें तेंच मरण सोंसलें, पूण मरणाचेर ताणें जैत व्हेलें. आनी हाका लागून म्हणटा कुडीचो जीव काडटा तांकां तुमी भियो नाकात, कित्याक मरणाचेर हांवें जैत व्हेलां. मरना बाबतीन मोत्याहून आनीक कांयच करूंक दुस्मान तुमचो शकना. थोडे निमणें मरण जायत, पूण त्या मरणाचेर पर्यंत आपणें जैत व्हेलां. कुडीचो जीव काडटा तांकां भियो नाका. तेच बरोबर तो म्हणटा शेरक्यांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडलीं. देव तर सवणीं, सावजां, नुस्तें सगळें चड पोसता, जाल्यार तो म्हणटा तुमची निगा करपाक देव आसा. शेरक्यांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडलीं. देवाचेर पात येवन आनी तो तुमचो अदीक मोग करता म्हूण तुमी विस्वास करात. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो, जेजू म्हणटा म्हजो पाटलावदार कशी तुमी तर दुसऱ्यांक उजीर दाखयत जाल्यार हांवूय तुमकां बापा उजीर मानून घेतलो. हो दुसऱ्या उतरांनी मनशांचे उजीर नाकारता ताका स्वर्गार म्हज्या बापा सुशें हांवूय नाकारतलो. म्हणटच वी आर द विटनसीस. आमी जेजूचे गवाय. जेजूचे गवाय जाल्यार गवायकीची आमी कितें दाखयता. जायतेपणान पळयता भायल्यान वेताना एक पुरीस दिसलो जाल्यार एक क्रिस्ती मनीस पुरीच काडटा, पूण गाडी घेवन वयता जाल्यार आपल्याक हॉर्न मारता. भायलीच दाखयता. वो आपलो कसलोय वावर सुरू करता तेन्ना सांताक्रुजाची कुरो काडून हो वावर सुरू करता. हे भाशेन ल्हान ल्हान गवायकी दिता. कांय फावटी ही गवायकी दिवंक आमी लॉसता वा चुकता. जायते भाशेन क्रिस्ती मनशां जेजूची पाटलावदारां कशी ही बापाच्या उजीर गवायकी तर जेजू दितलो जाल्यार आमी दिवंक तो आमच्या लागीं मागता. हे ल्हान थोडी चिंतना आमी मनांत हाडुया. कुडीचो जीव काडटा तांकां भियोंक फावो ना. शेरक्याच्या भिऱ्या परस आमी अदीक व्हडलीं जेजूक आनी ताकाच आमी परगटूंक पाटलावदारां कशीं दाखोवंक गरज. सर्वेस्परास श्रेश्ठीच्या रोसार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणाक तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो.
सर्वेस्परास फ्रेशीच्या रोजनारात तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोवचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक दिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणी म्हज्या तुमचें बलिदान सर बलिदान दे बाबा पाक मान जाता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. सर्वेस्परा जुजे गाब्रियल तुज्या पुताच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका वोमतांव त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासणाक तुका वाखाणू दयाळपणी ताका व्हर. ही आमची खालती मागणी मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकडेन सर्वकाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्या जेजून आपल्या आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आमी समेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोलबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 परवाचो सर्वेस्पोर सगळ्यांनी सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कश्ट मरण सुसुकेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्याने सासणेक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार घेवन बाबरताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवंडरा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा नको शोधले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा हे सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका पृथ्वी मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जुजे गाब्रियलाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन गेलय. जसो पवित्रस्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरमोचो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत तुका मोडपणे फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजो आशिर्वाद थेरेसा आपलो वाडदीस समरंता ताचेर आनी हेर दुसरी आपलो वाडदीस समरंता लग्नाचो दीस पडटा तांचेर तुका आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मागीर सांगाती
भगेन धर्म निदान सरकारान तुका मानवल्या त्या सगळ्यांक भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान चड कोदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मरण धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका यो, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवलो गिरायक सांगता दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळी पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार त्या पुण्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सगळींचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराचे क्रिस्ताचे येण्यार आमी बरवशान अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय निराश वर चलयताय सासणाच्या सासणान सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
प्रार्थना Hृदयच्या बापा सुसे गब्रियाल तुझ्या पुताक खातीर भेटयलेलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मानून घे आनी तुजे काकृतीन ताची पातकाची सर्व खतां दोन काड म्हूण हांवें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं आनी सर्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन करुया T60 Bavard na tui bavard vata Viswas na tui viswas peta Sheli karis mogan zolta Tu galaguno prum mai Nenar monsham zarvaieka Duki salyam usvor melta Abrotoliam mafi falta